हाय ग्रेस फॅमिली, कशा आहे तुम्ही सगळी? समजता तुम्ही सगळी बोर आहे म्हण आणि आम्ही बी सगळी बोर आहे आणि चोय जाल्या हिंगा मॉर्निंग आणि आमगे अलिया कुकी खाता आणि व्लॉग चोयता. व्हेरी जानू अनु गॉन स्कूल. अलियान ब्रेकफास्ट बी केलो, ताका फीड केले आणि तेन तिंगा कुकी चोयली आणि आपणा कुकी दी हुई रे. सो अलिया कुकी हात म्हळ्या तेंग व्लॉग चोयता. सो हांव वयता कुकींग करपा. ओके, तू हिंग टीव्ही चोयत मरे, व्लॉग चोयत मरे. ओके, हांव वयता मम्माम करूं तुका. ओके ओके, की मम्मा किसी. थँक्यू. चॉकी लायली. से तेगे नॉटी स्माइल, से तेगे नॉटी स्माइल. से बाय फ्रेंड्स, मागी मेळटा. बाय फ्रेंड्स, मागी मेळटा. से बाय फ्रेंड्स, मागी मेळटा. बाय फ्रेंड्स, मागी मेळटा. बाय. सो आतां वयता मुगे कुकींग करपाक. अनायरा गेला स्कूल, एशली गेला कामा आणि आयज फिश कोतो हांव, लेपो फ्राय आणि लेडी फिश. धाकटीशी मेळ्ळी म्हाका लेडी फिश, सो ती कोतोलें आणि रायस आणि करी आणि ब्रिंजॉल फ्राय. ओके, सो चल आतां हांव कुकींग स्टार्ट कोत मुगेलें, कित्याक मागीर अनायरागे येवपा टायम जातलो रोकडो. तें बाय 2 म्हळ्यार पावता घरा. सो तेदो म्हळ्यार जेवण रेडी जावपा जाय. अलिया बी फीड करपा जाय म्हाका, तेगे जेवण करपा जाय. ओके, सो मेट तुमकां बाय. आनी चोय शिजोता मुगेली करी. आणि आतां वयता लेपो फ्राय करपाक. आणि चोय जाता मुगेल्यो लेपो फ्राय. अलिया कित कोता? व्हॉट यू आर डुईंग? हे सोफा हाल कित केले रे? ब्लॉग चोयता? स्विमिंग पूल ब्लॉग. कम लेट्स गो रूम, कम. आनी चोय अनायरा आयलें स्कूल सोन आनी तेक जेवण हाडिलें बेगीन. 1 hour later. अनायरा आनी अलिया न्हिदलें आनी हांव येयलां तेंगे प्ले रुमाक. ओके, आयज हांव तेंगेलो प्ले रूम आख्खो क्लीन कोतोलें आनी तेंगे टॉयज बी बरें करून दवरतोलें. ओके, आख्खें क्लीन कोत तेंगेलें, बरो प्ले रूम सेट कोता हांव. आनी आयज हांव तुमकांय बी दाखयता तेंगेलो प्ले रूम. ओके, सो आख्खो रूम मेस जालो आहा. चोय सगळो मेस केला. आतां सगळें क्लियर कोता, सगळें क्लीन कोता आख्खें रूम. आनी थोड्योश्यो फ्रेम्स लावपा आहाय, त्यो फ्रेम्स लायता आनी सगळें कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी अनायरा आनी अलियाकूय सरप्रायज दिवपा जाय म्हाका. इनींग आख्खो मेस जालो न्हू, तांकां बरें करून हेडपा मेळना आहलोलें. सो तीं बरी हॅपी जातलीं. सो हें सगळें क्लियर कोता. आख्खी बॉक्स बी थिंगा आहाय आमगेली रोवपाची. सो ती रोप काडा दुसऱ्या रुमा शिफ्ट कोता. तोय रूम सेट करपा आहा. सारको टायमू मेळना म्हाका, यू नो. सो आयज हांव पयलें तेंगेलो प्ले रूम सेट कोता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके, बाय. 2000 years later. सो अनायरा आनी आलिया खबर ना कित केलें तें न्हू रे. आलू कितें जाता कितें रे तुकोडे. सो ती चोय न्हिदोन उठलें. ओके, सो चलया दाखोवया तेंकां आनी तुमकांय बी दाखयताय आमी. ओके, अनायरा आनी अलिया गेलो प्ले रूम. सरप्राइज. ओके, सो दाखोवया तुमगे प्ले रूम दाखोवया. लेट्स गो. ओय, सो आज चोया अनायरा आनी अलिया गे कितें रे. कम लेट्स गो. लायट ऑन कर. नाईस केला.
बसून खेळपा तुमकां लायक जाला रूम सो चोयाय अनायरा आगे प्ले रूम खाव नव्हतो तुगे युनिकॉर्न न्हू तो चल आई प्ले कराय सायकल कराय तुमगेली कोण बेबी मेळ तुका क्यूट बेबी ते नाव कितें गेले बर्ड आउल तो आउल सो सांगलो ना मरे तू म्हाका लायक जाला हय सो सगळ्यांक तेंगे मेस आहलें ते सगळें काडा आनी एश कोन्न तेंगे रूम बरो डेकोरेट केला सिंपल तेंक प्ले करपाक हा ओय क्लीन केला A few moments later. आनी हेचोय अलिया डान्स करता तेगे सुंदरी सुंदरी डॅन्स आनी अलिया नाचत तेचोय नचोय तेगे दाडाय जॉईन जालो बसलोले अनायरा गेले गिफ्ट्स पॅक करपाक आनी जाले पॅकींग कोन्न हेचो हे गिफ्ट्स आम पयर हिंग गेल्ली न्हू मास्कट तेदो घेयलो ते गिफ्ट्स हांवें तेका ते पॅक केले आनी हे तुमकां कोटोले ऑन हर बर्थडे ओके कित गिफ्ट्स केले ते धाकटे धाकटेशे सारके जे युजफूल हा तेंच गेले तेका सो गिफ्ट्स जाले पॅक आनी
जे हांवें तेमूचे ऑर्डर केलोले बलून्स आनी थोडे लायक हांवें फोटोशूट्सा प्रॉप्स बी केलोले ते आय डोंट थिंक पावपा नाय मू डिले जाली. ओके सो मूड मातशें ऑफ आमगेलो बिकॉज ती ऑर्डर न्हू तेमूतल्यान ती थ्रू फ्लायट येता आनी कस्टम्स आनी एवरीथींग टायम लागोता. सो इट्स स्टील इन कस्टम्स आनी म्हाका दिसना ती फाल्यां भितर पावतो मू. आयज 17th आनी फाल्यां 18th आय डोंट थिंक सो पावतो मू. सो इट्स ओके कित करूं जाता. ओके सो आहा तेश कोनू बर्थडे सेलिब्रेट कोतो तेगे हांव बरीशी. थँक्यू तुमकां सगल्यांक. कालचे व्लॉगाचे तुमी हांवें सांगलोलें लायक धाकटोसो व्हिडिओ काडून धाडाय. जायत जाणांन धाडले व्हिडियोज एंड इफ स्टील तुम विश कोताय आजुनू लायक व्हिडियोज तुमकां धाडपा जाय अनायरा विश करपाक जस्ट शॉर्ट व्हिडिओ हॅपी बर्थडे अनायरा इतलेंच. जाल्यार म्हाका मेल कोराय ईमेल आयडीचे ऑर म्हाका इंस्टाग्रामाचे मेसेज धाडाय. पयलीं म्हाका हाय मू मेसेज धाडय बिकॉज आय हॅव टू एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट आनी मागीर व्हिडिओ धाडपा मेळटा. सो म्हाका पयलीं हाय मू मेसेज धाडय इफ तुमकां अनायराक ऑन हर बर्थडे विश करपा जाय जाल्यार आनी हांव ते व्हिडियोज सगळे एक शॉर्ट व्हिडिओ कोतोलें आनी हांव ताका सरप्रायज दितोलें ऑन हर बर्थडे आनी ते हांव एड कोतोलें इन आवर व्लॉग्स. ओके सो थँक्यू वन्स अगेन कोण धाडले ते शॉर्ट व्हिडियोज अनायरा विश करपाक. आनी कोणा धाडपा जाय जाल्यार बेगीनू धाडय फाल्यां भितर बिकॉज हांव फाल्यां एक शॉर्ट व्हिडिओ करपा आहा that I will show her on her birthday. Okay so okay आनी एक सांगोसो दिता आमी लायव येतोली on 19th October on her birthday. Okay India time 8 PM. So ते दुसरावाय ऑनलायन. सो आम लायव चड उगोत येवपानाय मे बी मॅक्स 15 to 20 minutes बिकॉज अनायरा सारकें आपणागे बर्थडे मुडा आसतलें आनी सो तेका लागून हांव मॅक्स 15 to 20 minutes लायव येतोली ऑन हर बर्थडे. उगडास आसतोराय 19th. ओके दॅट इज ऑन संडे at 8 PM इंडिया टायम. सो प्लीज 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 ऑनलायन रावाय त्या दिसा कित्याक शील बी व्हेरी हॅपी. सो ऑनलायन रावाय त्या दिसा. ओके 8 PM शार्प 8 PM. सो हांव इतलें म्हूण हो व्लॉग एंड कोता. मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्लॉगांक. अंटील देन मोग आसूं आनी विसरो नाकाय प्लीज आमगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय. एंड थँक्यू फॉर ऑल द लव आनी ब्लेसिंग्स तुमी आमकां आनी मुगे भुरग्यां दिताय म्हूण. थँक्यू वेरी मच. बाय.